सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिन वाचता आयच्या सगळे दिसा पासत तुज्या वांगडा आमकां दवरून तुज्या उतरान आमकां वाडयलेल्या पासत आनी आमचो भावार्थ गोड केलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता जे शिकोवणे पासत आनी तेच पवित्र आत्म्यान शिकयलो तो पवित्र आत्मा हाताय ह्या वेळार आमचे सगळ्यां कडेन उलयतलो जे कितें आमकां गरज आसा आनी जंय खंय आमी चुकता देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवपाक होच पवित्र आत्मो जो बापान आमकां दिलेलो आसा तोच पवित्र आत्मा आमकां फुडें व्हरताय हे देवाचें उतर शिकोवंक कित्याक आमी हांगा शिकपाक येयल्या आनी तोच आमकां शिकयता कित्याक तो म्हणटा म्हज्या भुरग्या फक्त तूं म्हजें उतर आयक अशें चतरायेन आयक तें तुज्या दोळ्या मुखार दवर आनी हें उतर तुज्या काळजान बागलून दवर ह्या उतरानूच आमच्या काळजांसून सगळे इश्यू कितें जाता तितले काळजांसून जें आहा तें उतरां भायर सरता त्याच उतरा वरवीं आमचें जिवीत चलता त्या पासून तूं आमकां सांगताय जेन्ना तूं आयकताय देवाचें उतर रोयताय तेन्ना काळजाची राखण कर काळजी घे जेन्ना आमी बी घालता शेतान वा गार्डनान आमकां ते बियेची राखण करपाची गरज आसा तशेंच ह्या देवाच्या उतराची तूं राखण कर आनी तूं तेन्नाच तुज्या जिवितान तुका जिवीत मेळटलें तूं जेजू दिवंक येयला तें सुभामपणाचें जिवीत त्या पासून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आमकां सगळ्यांक हांगा ह्या जाग्यार हाडलेल्या पासत आनी तुजें उतर आयकूंक तुवें आमकां सोयीक दिलेल्या पासत हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आमी आयज कितें शिकतालीं कोणाक उड आसा कितें तरी होली स्पिरीट कितें करता होली स्पिरीट होली स्पिरीट कोण आमचो कम्फर्टर आनी जेजूच तो तेज्याच भाशेन आमकां जेजूच भाशेन एक आत्मो जेजूचो आत्मो आमकां दिलोलो आसा तो आमकां शिकयता पवित्र आत्मा आमकां शिकयता न्हू आमी खंय शिकता हे देवाचें उतर हे बायबल बरयलेलो आसा कोण तरी मनीस म्हणटलो हांव म्हाज्याच वस्तू की हो बायबल शिकता अशें म्हणूं शकता कित्याक म्हणूं शकना कित्याक पवित्र आत्मा ऑलरेडी म्हणटा हांव तुमकां शिकयतलो हांव तुमकां जें कितें आज शिकयलां तितलें तुमकां उडास करतलो कोण सांगता पवित्र आत्मो एकी कडेन म्हणटा पवित्र आत्मा आमचें जिवीत आमकां पवित्र आत्मो दिता आनी तो जीव दिता आमकां पवित्र आत्म्या वांगडा कितें करूंक जाय रिलेशन दवरूंक जाय तेज्या उतरान पवित्र आत्मा आमकां कसो मेळटा तेज्या उतरान आमी इंग्लीश लिटरेचराक शिकलेली पवित्र आत्मा आमकां कसो मेळटा तो मातसो आमी तेजेर रिविजन घेवया पवित्र आत्मा आमकां मेळटा जेजून जेन्ना मॅथ्यू 3:17 आहा मॅथ्यू 3:17 जेजू जेन्ना बॅप्टिजम घेतालो त्याच वेळार जेजूक चेर कसो पवित्र आत्मा मेळ्ळो पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपान येयलो पवित्र आत्मा एक पर्सन तो एक मनीस पवित्र आत्मा एक मनीस तो पारवो न्हू पारव्याच्या रुपान म्हणटा तो येयलो जेजूचेर आमचेर पवित्र आत्मा कसो येवं शकता एका वेळाचेर पारव्याचेर जेन्ना बॅप्टिजमाच्या टायमार सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेळ्ळा न्हू पवित्र आत्मा मेळ्ळा न्हू आनी कसो पवित्र आत्मा येता आनी कसो आमकां पवित्र आत्मा बायबल सांगता कसो आमचेर देंवोन येवंक शकता जेजूक स्वत मानता त्या उतरांनी हय आमी पळयशीत जाल्यार न्हू Act 2:4 जेन्ना सगळे शीस एकठांय जाल्लेले जमा जाल्ले 50वे दीस म्हणटा न्हू पेंटाकोस दीस म्हणटा न्हू आमी त्या वेळाचेर पवित्र आत्मा
येयलो न्हू सगळ्यांचे शिसांचे थंय शीस पडलेले ते हां केन्ना एकठांय मागणें करताले आनी कोण आसली थंय हय सायबीण माय आसली आनी ते सगळे एकठांय जावन मागणें करताले तेन्नाच तेंचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी कसो देंवता आनी तुमी वाचून पळोवपाचें एक 10 चॅप्टराचेर आसा जेन्ना पिटर कॉर्नेलियस न्हू तेच्या घरा कितें करतालो ना हय हय तें पेंटाकस दिसा उज्याच्या रुपान एक जिबो कश्यो पवित्र आत्मो न्हू पूण त्यो जिबो कश्यो तेंचेर देंवल्यो आनी तांकां पवित्र आत्म्यान भरले ते ओके तो उजो कसो तो हां उजो न्हू आं पवित्र आत्मा उजो न्हू पवित्र आत्मा एक मनीस सो आनी एक 10 चॅप्टरान जेन्ना पेद्रू कॉर्नेलियसाच्या घरान सगळो लोक अनभावार्थी आसलो तांकां जेजूची कांय खबर नासली ते जेजूचें उतर आयकतानाच जेन्ना पिटर प्रवचन करतालो देवाचें उतर आयकतानाच तेंचेर पवित्र आत्मो देंवलो सो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकताना पासून आमचेर पवित्र आत्मो देंवता तेंच्या दिसान मागीर ते सगळे अजाप जाले आनी ती सगळी जिबेचे जिचे कडेन पवित्र आत्मो आसा न्हू तेजे कडेन जिबेचे देणे आसूंकूच जाय जेन्ना तेजे पवित्र आत्मो येयलो तेन्नाच ते दुसरे भाशे उलोवंक लागले ती सगळी अनभावती आसली ते सगळे अजाप जाले आमकां म्हणजे आमचेर येयलो तेच भाशेंत ती उलयता पवित्र आत्म्यान हां सगळ्यांक पवित्र आत्मो जेन्ना भावार्थान तूं देवाचें उतर आयकताय न्हू तेच वेळार पवित्र आत्म्यान भरले ते भावार्थान आयकताली ती फर्स्ट टायम न्हू हांव फर्स्ट टायम गेलें तेन्ना हांव भावार्थान आयकताली म्हाकाय फर्स्ट टायमूच पवित्र आत्मो जिबेचे देणे फर्स्ट टायम गेल्ले हांव म्हाका कांय खबर नासली पवित्र आत्मो जिबेचे देणे कितें कांयच खबर ना पूण म्हाका फर्स्ट टायम तसोच मेळ्ळें आनी एक 19 आसा आमी वाचून पळोवया एक 90 बाकीचे सगळे तुमी वाचून एक 19 आमकां मातशें अंडरस्टँडींग आसा एक 19 1 पळोवया आमी पावलो पवित्र आत्मो खूब भाशेन देंवता पूण आमी थोडेच हितून पळोवया पवित्र आत्मो आमचेर कसो देंवता आनी मागीर आमी पवित्र आत्म्याचें काम कितें तें पळोवया टायम थोडो आहा म्हणून मातशें फास्ट वयता थँक्यू जिजस Act 19 Act A-C-T 19 brother 19 19 1 तू वाच गो आग्नेल वाच बेगीन आपोलो कोरिंतान आसतना पावलो बोतुरीच्या देसांनी भोंवून एफेसाक पावलो हांगा ताका सोडेसीस मेळ्ळे ताणें तांचे कडेन विचारले तुमी भावार धरलो तेन्ना तुमकां पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना हांगा पावलो कितें विचारता ते लोक भावार्थी आसले हे लोक डिसायपल आसले जेजूचे शीस आसले तांकां पासून तो विचारता कितें तुमी भावार्थ दवरला तेन्ना हो पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना जो जेजून भासयला आपूण तुमकां दितलो तो हां ताणें त्या शिसांनी ताका जबाब दिलो पावलूक ना पवित्र आत्मो आसा म्हूण पोरयान आमी आयकूंक ना कितें म्हणटा आतां हे जेजूचे शीस आसले ते म्हणटा आमी पवित्र आत्मो आसा म्हणून ह्या संवसारान पळोवंक ना आयकूंक ना आमी आयकूंकूच ना कितलो लोक आसा जाणा पवित्र आत्म्याची खबरूच नको विचारलें तांकां पवित्र हो आनी कोण पवित्र आत्मो आयकलां तुमी
कित्याक हांव रीच आवट करूंक वयता न्हू, म्हाका खबर आसा तांकां सांगत तर आसूं. आतां पवित आत्म्या कडेन आमी मागोवंक, पवित आत्म्याक आमी सांगूंक जाय आमचो हेल्पर तो आमकां हें करता. पवित आत्मा बाय कोण? कित्याक खबरूच ना लोकांक पवित आत्मा आसा पासून म्हणून संवसारान खबर ना. हे जेजूचे डिसायपल असले, जेजूचे डिसायपल असले ते. Brother, where was Master? And it come to pass that while Apollo was going, थंय आसा न्हू पयलीं तेजे ते डिसायपल म्हणून ते अपोलो वांगडा आसले ते फर्स्ट लायन पळय, तांकां जेजूची खबर आसली पूण तांकां खबर ना. पूण ते जाता फुडें कळटलें. फुडें कितें म्हणटा तें पळय. ताणें तांकां विचारलें, पावलून तांकां विचारलें ते लोकांक, भावार ते लोकांक, तर तुमी कसलें स्नान कसलें स्थान घेतलां? तांणी परतिपाल केलो. तेंच्यांनी ताका परतिपाल केलो, पावलूक परतिपाल केलो जुआवाचें जॉन बॅप्टिस्टाचें. पावलून म्हणलें, पावलून म्हटलें जुआवान जिवीत बदलपाचें. कितें म्हणटा? जुआवान तुमकां जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पवित्र स्थान दिल्लें. पूण आपणा आपल्या फाटल्यान येवचो आसा ताचेर मुणगे जेजूचेर ताणें भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. पावलून तांकां सांगलें. ही उतरां ताणें आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्थान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. आनी ते पोरक्यो भासो आनी देवाचो संदेश दिवंक लागले. कितें म्हणटा हांगा? जेन्ना पावलून तेंचेर हात दवरलो तेन्ना कितें जालें? पवित्र आत्मो देंवलो. समजता? हांगा कितें सांगता? पावलून हात दवरलो तेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो. आनी रोखडेंच कितें जालें? पवित्र आत्म्यान बोल्लें आनी रोखडेंच कितें जालें? जिबेचे विचित्र भाशा उलोवंक लागले आनी संदेश परगटूंक लागले. सो हांगा आमकां कितें कळटा? पवित्र आत्मो आसता तेजे कडेन. आतां आमी पळयलां तेजे कडेन जिबेचें देणें आनी संदेश परगटपाचें देणें पवित्र आत्मो दिता न्हू. सो आमी कितें म्हणटा? म्हाजे कडेन जायना. पवित्र आत्मा आसा न्हू? पवित्र आत्मा आसा. मागीर आमी कितें करूंक जाय? जिबेचें देणें उलोवंक जाय, संदेश परगटूंक जाय. केन्ना पवित्र आत्मो देंवलो पळय. आजून पासून आमकां न्हू थोडे गांवांनी जावन मनशां आसा न्हू तांकां आजून पवित्र आत्म्याची खबर ना. आतां कितें करपाचें तांकां खबर ना जाल्यार आमी जाणां आसलेलीं घरान बसून रावपाची? कित्याक हो हेल्पर म्हणटा मनशाच्यान एकलें रावंक जायना म्हणून सांगता न्हू. आदामाक देव सांगतालो तो एक दादल्याच्यान एकसो रावंक जायना हेल्पर बायल ती. पूण हो म्हणटा आमच्यान एकरे रावून ही सेवा करपाक जायना जेजूचे. हे बायबल वाचलेलो आमकां समजोणी मेळटा. पवित्र आत्म्याचो आदार घेतल्या शिवाय कळटा. ताका लागून आमकां सगळ्यांक गरज कोणाची आसा संवसारान? पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पूण लोकांक खबरूच ना हो पवित्र आत्मा आमचो हेल्पर म्हणून. कितें करुया आमी? ओगीत रावया? ही पवित्र आत्म्याची खबर फुडें वचोंक जाय न्हू. हेल्पर ताका लागून लोक सगळो पडटा, तांकां कांय कळना. एका टायमाचेर आमी आसली तशीच आसली न्हू. आसूंक नासली आमी एका टायमाचेर. जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा म्हणजे जेजू मेवलो तेन्ना आमचें जिवीत बदल्लें न्हू. म्हाजें जाल्यार बदल्लें जिवीत. हांव आसली तशीच ना. म्हाका थोडी म्हणटाय बीन, म्हाजी स्वता म्हणजे मावशे म्हाका पळयता आनी म्हणटा तूं कशें आसलें जाल्यार पयलीं. म्हाका उडासा, म्हाका रोखडो राग येतालो. हांव तेंचे कडेन उलयत नासलें. मागीर कांय म्हणनासली पूण उलयनासली.
राग रोखडो येतालो म्हाका. रागान हांवें कितें केलां तें म्हज्या डॅडीक बसून मारला हांवें, धुकळ्ळो असो. बाग मारताली, आदली मात्रेची दोणां बीन फोडून उडयल्या. इतलो राग. भयणीक बसून हांवें अशी खुर्ची आसली न्हू, ते बसोंक येताले, तिडक केल्ली म्हाका कसली तरी, खुर्चीच काडली. जेजूचे बरे उपकार म्हणटा ताका कांय सांगना. पूण म्हाका खबर ना म्हाजे केन्ना हे भितरलो राग म्हणटा तो गेलो. येता राग, बायबलान सांगला येतलो, पूण तो कंट्रोल करूंक शिकता आतां मातशें. पवित्र आत्मा आमकां शिकयता तो कंट्रोल करपाक राग. सो आमी जाणा सांगता हो पवित्र आत्मा आमचो हेल्पर. आमकां खबर आहा न्हू, तुका आतां कळ्ळें न्हू कोण हेल्पर तुजो? पवित्र आत्मा, होली स्पिरीट. आमी तेचेरूच पातयेवंक जाय न्हू. तो कितें करता पवित्र आत्मा? आमी जिबेचे देणे आमकां तो शिकयता. आतां पेद्रू जाणा, पेद्रू तेजो शिस डिसायपल, पिटर या डिसायपल तेजो. तो कितें केलो आनी तेणी ताका म्हणजे तांकां सारकी भिरांत अशी भिल्लली. जेजू जेन्ना तांकां खुर्सार मारूंक व्हरताले न्हू तेन्ना तांकां भिरांत. ताका विचारलें तूं तेज्या वांगडा आसलें? तेन्ना तेंच्यांनी विचारलें ना म्हणल्यार नाकारलो ताका. आनी तोच पेद्रू जेन्ना पेंटाकोस्ताचे म्हणल्यार उज्याच्या रुपान पळयता तो तेज्या उपरांत न्हू पेद्रू उठोवन प्रवचन करूंक लागलो. कितें जालें? पवित्र आत्मा येयलो आनी भिरांत जी आसली ताका फेस करूंक जायनासलें, ताका म्हणूंक जायनासलो हांव जेजू वांगडा आसलो अशें ताका म्हणपाक जायनासलें. तेन्ना पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना कितें जालें? काळजीदार बोलिश्ट जालो तो, उठलो आनी तो पयलींच जेजूचें उतर परगटलें तेणी. आमचे जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना आमची भिरांत जी आमकां भिरांत दिसता न्हू ती आपुणूच केन्ना वयतली ती खबर ना. हांव इतली भिरांत म्हाका स्कुलान केन्नाच न्हू गॅदरींग कॉन्सर्ट कितें आसलें न्हू, इवन म्हाका पयलीं आमकां हें आसतालें स्कुलाचें कितें एसांब्ली आसताली ते पासून म्हाका रातभर झेम पडनासली. फुडें वचोन करूंक जाय न्हू आतां, हात कडकडटाले. इतली भिरांत म्हाका आसली आनी हांव चिंता हांव कशी फरगडटा मायक घेवन. हांवें मिस्टेक करूंक ना, हांवें खूब मिस्टेक केल्या मायक घेवन बसून. पापा आसलो न्हू एनावन्समेंटाक हांव मिस्टेक करताली. म्हाका बरें आपयलें, हांव सांगलें म्हाका नाकाच म्हणटा म्हणून आतां खूश कान गेली सारकी. म्हाका म्हणलें बाबा फील लायक एट होम. अरे हांव सांगलें म्हाका नाका म्हणटलो म्हणून एनावन्समेंटाक मिस्टेक येता म्हणून. फील लायक एट होम. सी दिस इज लेडीज टॉयलेट, दिस सिस्टर टॉयलेट, लेफ्ट हँड. म्हणजे बरो म्हाका सांगूंक लागलो. ही भिरांत पयलीं पयलीं पासून ती भिरांत येताली पूण कॉन्फिडन्स येयलो म्हाका. कोणूच एनावन्समेंट कोंकणीन करूंक शकना. म्हाका तो ब्रदर आलो तूं चल चल. हांव ना, तो म्हणलो चल एनावन्समेंट रिटेट केन्ना आसतलो केन्ना हें तें म्हणजे वॉटर हांगा आसा, टॉयलेट हांगा, तितलें सांगपाचें. मागीर आनी कितें आसतालें फुडें सांगपाक. पूण ते पासून म्हाका भिरांत येताली पयलीं. ती मागीर भिरांत मागीर प्रिचींग मायक घेवन आतां हें सगळें कशें जालें. हांव शुअर जाणा हांव न्हू म्हणून, कित्याक म्हाका भंय दिसतालो मनशां वांगडा पासून चड उलोवपाक. स्कुलान पासून म्हाजी चड फ्रेंडां ना, कॉलेजीन दोगांच आसलीं. कित्याक म्हाका उलोवंक भंय दिसतालो मनशां वांगडा. अशें म्हणजे कितें जायत म्हाजे कडेन मिस्टेक आनी म्हाका लज दिसात अशें दिसतालें. पूण जेन्ना हो पवित्र आत्मा येयलो भितर आपुणूच एक शक्ती बोल्डनेस कशें येयलें शिकोवपाक. ताका लागून पेद्रूकूय म्हाका दिसता पेद्रूय दिसलो भिरांत. पवित्र आत्म्यान भरलो तेन्नाच तो कितल्या लोकांक तेणी हें केलें म्हणटा 3000 न्हू 2 चॅप्टरान तो आसता ते 3000 लोकांक तेणी देवाच्या उतरा वरवीं कन्वर्ट केले. 3000 पळय. एकलो मनीस इतलो भियातालो जेजूक हांव तेच्या वांगडा आसा पासून म्हणून. तो मनीस उबो रावलो. कसो उबो रावलो जाणा? पवित्र आत्म्याचें बळ ताका मेवलें. आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचें बळ मेवलेलें आसा. भिरांत येतलीच, येवची ना. आमकां जेन्ना जल्माक घातला तेन्ना
सिस्टर उदक घेताले न्हू 2 Timothy 1:7 भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना घोटाईचो मोगाचो आपदबाण्याचो आत्मो दिलोलो आसा आमकां घोटाईचो आत्मो दिलोलो आसा हे स्क्रिप्चर म्हणून हांव 2 व्हिलर बसून शिकोवंक पावलें हे स्क्रिप्चराचेर खूब भियेतालें हांव 2 व्हिलर बोन आसल्यार पासून ती भितर घालपाक गॅरेजीन भियेताली भाव म्हाका तापयतालो पावसान भिजल्यो बीन म्हणटकूच हांव घेताली पूण ते हात लायनासली गाडयेक जेन्ना हांव पवित्र आत्मो आनी हे देवाचें उतर मेळ्ळें 2 Timothy 1:7 तो म्हणून आनी उस्क्याक दिवचे मागणें म्हणून गाडी चलयली कित्याक हे बोलणें येयलें म्हाका सांगता पवित्र आत्मो येयलो म्हणटकूच आमचे कडेन सगळ्यां कडेन पवित्र आत्मो आसा न्हू तेन्नाच बोलणेसान आमी देवाचें उतर परगट्टली आनी पवित्र आत्मो हें देवाचें उतर कोणी बरयलेलें आसा हो बायबल कोणी बरयला मनशान ताका लागून तेणी बरयला म्हणून तेजे कडेन वचोंक जाय न्हू आमी बायबल कोणी बरयला बरयता ताकाच कळटा न्हू कितें बरयलां तें सिस्टर म्हणटा आमकां आपूण बरयता पोयमी बीन आतां कितें कळना जाल्यार कोणा कडेन वयचें पडलें बरयता तेजे कडेन न्हू आतां पवित्र आत्म्या कडेन वयचें पडलें न्हू आमकां कितें कळना जाल्यार बायबलांतलें हा 2 Timothy 3:16 कोणी बरयला पवित्र आत्मा आनी कित्याक बरयला आमकां 2 Timothy 3:16 हो पवित्र आत्मा कित्याक बरयला आमकां हें सॉरी पवित्र पुस्तक हय हय कोणी सांगूंक जाय ओन जनरेशनाक बायबलांचें उतर कोण सांगतलो आतां तुज्या जनरेशनाक तुवें सांगूंक जाय आख्या संवसाराक वचोंक जाय कोणी वचोंक जाय दोन एकल्यांनी न्हू हें देवाचें उतर आतां आमकां देवाचें उतर कितें तें सांगता तें 16 ऑल द स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इन्स्पिरेशन ऑफ गॉड and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness. कोंकणीन पळोवया सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलेलें आसा शिकवण दिवंक कितें करूं आमकां शिकवण दिवपाक हे पवित्र पुस्तक कित्याक बरयलेलें आसा देवान आमकां शिकवण दिवपाक आमकां पयलीं चुकी काडून दाखोवंक कोणाच्यो चुकी काडूंक आमच्यो पयलीं काडया आमी दुसऱ्याच्यो पयलीं काडच्यो न्हू मागीर लोकांक निटायेर हाडूंक कशें लोकांक निटायेर हाडटले आमी बडी मारून हा हे देवाच्या उतरान आमी आतां निटायेर कशी येयली हे देवाचें उतर आयकून वाचून निटायेर येयल्या न्हू पयलीं आसली तो या आमी आं जाल्यार बडी मारया निटायेर हाडपाक सो कितें म्हणटा निटायेर हाडूं तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता हे देवाचें उतर कित्याक उपकारता आमकां सारकें निटायेर हाडपाक आनी चुकी काडूं शिकवण दिवंक आनी देवाक मानवता तसलें जिवीत जिवोवच्याक आमकां न्हू जिविताचे वाटेर चलपाक हे देवाचें उतर आमकां जायते फायद्याक पडटा न्हू पडना सो आमी कितलो देवाच्या उतराचो पाटलाव करता कितलो टायम आमी देवाच्या उतराक दिता शिकोवंक टायम आहा टायम ना म्हणजे देवा कितें सांगता हारे जे देवा 24 hours दिले रे ते कमी आहा रे सारके म्हाका टायमूच पावना न्ही सारके लेस न्हू 24 hours सिस्टर लेस आहा न्हू सारकी हा ओके जेजू कारगा हय हय काडचो पडटा टायम मेळना
काडचो पडटा टायम बिजी शेड्यूल आसता हय हय रात आहा म्हूण बरी जाली आमकां दिसाचो आमकां टायम मेळचो नासलो न्हू देव जाणा आमचें सगळें वीक पॉयंट मनशाचें सो आमी देवाक दिसानसून अशें देवाचें उतर शिकपाक न्हू टायम काडपाक जावो आनी पवित्र आत्मा कितें करता आमच्या पासत आनी कितें करता शिकयता आमकां करेक्शन करता सगळें आमी जाणा आनी कितें करता पवित्र आत्मा हय रोमन्स 8:26 कितें म्हणटा आमकां कोण तरी जाणा स्क्रिप्चर रोमन्स 8 विनंती करता आनी जेन्ना आमकां कळना आमी अस्कोत खंय जाता एकदां आमी अस्कोत जायना आमी अस्कोत आमकां दिसता मागणें करूंक कळ्ळें हांव वाज झेम येता नाल्यार कितें कितें जाता न्हू आमकां मागणें करपाक जायना न्हू त्या टायमाचेर आमकां कोण येता काय आदाराक 8:26 Likewise, the Spirit also helps us our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make intercession for us with glooming which cannot be uttered. पवित्र आत्मा कितें करता आमकां जेन्ना मागणें करूंक जायना तेन्ना कितें करता पवित्र आत्मा आमकां हेल्प करता न्हू हा पवित्र आत्मा हेल्प करता न्हू आमकां सो आमी पवित्र आत्म्याचेर कितले डिपेंड रावपाक जाय न्हू हेल्पराचेर जाता न्हू आमी हेल्पर कोंकणी वाचून वाच तेच परी आमी अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक येता फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसल्या आस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनवती करता केन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता तेन्ना जाणा केन्ना आमचो पवित्र आत्मा आमच्या भितरलो पवित्र आत्मा आनी देवाचो पवित्र आत्मा जेजूचो पवित्र आत्मा आमचे कडेन न्हू आमी अजून शिकताले तो पवित्र आत्मा आनी देवाचो पवित्र आत्मा एक जाता जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता तेन्ना आमच्या पासत तो विनवती करता तुका कळना कितें मागोवंक जाय तें एकदां आमकां कळना न्हू कितें मागोवंक जाय तें कसलें सिट्युएशन येता मागोवंकूय खंय दिसना जायना आं तेन्ना म्हणटा पवित्र आत्मा तुज्या आदाराक तुका हेल्प करतलो पवित्र आत्मा जेन्ना तूं जिबेचे देणे उलयता तेन्ना आनी तो कसो आमच्या पासत विनंती करता जाणा आस्कार सुस्कार सोडून म्हणजे कितें तुमी जाणा रडोन को जाता मनीस लास्ट कितें जाता आमकां रडोन कितें जाता पळय ल्हान भुरगो बीन एकदां आतां खूब रडलो म्हणटकीर कितें जाता तसो पवित्र आत्मा आमच्या पासत बापा लागीं विनंती करतलो पळोवंक ना ल्हान भुरगो कसो रडटा तो आनी मागीर लास्ट कितें जाता तो ना सगळो रडलो म्हणटकीर मागीर जाता तसो हो पवित्र आत्मा आमकां म्हणटा ग्लुमींग म्हणटा वीच कॅनॉट बी हट आमकां तें कळचें ना पूण तो असो रडटो आमच्या भितर आनी आमी एकदां पवित्र आत्म्याचे गिफ्ट ऑफ टाण यूज करतना कोणाक रडोंक येना दुकां वता न्हू कांय कळना कितें जालां तें कळटा म्हाका दिसता कित्याक रडटा हांव तुमकां सांगना कोणा गिफ्ट ऑफ टायम उलयलें न्हू एकदां न्हू दुकां वता पूण कंटिन्यू कंटिन्यू दुकां वता आनी मागीर हें कितें जालें तें तुकाच कळना पूण पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा तो असो आस्कार सोडून सारको तो बापा लागीं विनंती करता आनी पवित्र आत्मा आमकां Psalms 32:8
म्हणजे तो इंस्टाक गायड बीन करता आमकां खंय वचोंक जाय कितें तेजेर पातून रावंक जाय आमकां. तो आमकां व्हरता सगळ्याक, तेजेर लक्ष दिवंक जाय. तो आमचे कडेन उलयत आसा पूण आमी उलयता, आयकता कान सॉरी आमी आयकता तेजें. आमी बिजी आसता न्हू. ब्रदर एकदां सांग आपणाचें म्हणटा बिजी आसता तेन्नाच म्हणटा पळयतात आमचेशी उलयता. आपूण बिजी आसल्यार पासून ताजो ताळो आयकता. आमी कितें करता पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा. आतां आमी न्यू टेस्टिमेंटान न्हू आमी सारकी पवित्र, ओल्ड टेस्टिमेंटान कितें पवित्र आत्मा येतालो आनी वयतालो. पवित्र आत्मा येतालो आनी वयतालो शिकोवतालो तेन्ना कितें उलोवंक जाय तेन्ना. पूण आतां हो पवित्र आत्मा आमचेशी 24/7 आसा न्हू. वयतलो केन्ना सोडूं. एक भाव आसलो, तो भाव म्हाका येवन सांगतालो, खूब म्हणजे तो खूब शिकोवप घेता, तो खूब ग्रुपांनी शिकोवप घेता. आनी तो येयलो आनी म्हाका म्हणटा म्हाजे कडेन पवित्र आत्मो ना. ना सिस्टर कित्याक ना, आपणें कितें केलें सो कित्याक ना पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो सांगता हांव जेन्ना येतलो तेन्ना तुजेशीच रावतलो. आमी आयकताले न्हू जॉन 14:16. पवित्र आत्मो सोडून वयता म्हणून आहा ना, पवित्र आत्मो आसा. आरे ब्रदर तूं कितेंय कर पूण पवित्र आत्मो तुका केन्नाच सोडचो ना. तेणें प्रॉमीस केलो आनी देव आपल्या उतराक विस्वासी न्हू. तो भासयता तें करतात न्हू आमकां. सो ताका सांगलें हांवें ताका स्क्रिप्चर काडून दाखयलें. एकदां कितें जाता जाणा, पवित्र आत्मा एक भाव आमकां सांगतालो पवित्र आत्मा आमचे कडेन आसा पूण आमी कितें करता जाणा, आतां कितें कितें केलें न्हू वयर पाटलो कशें धांपता म्हणटा आमी एक एक कितें केलें आसा तो पूण तेच्या वयर आमी कवर करता. एक एक कितें कितें घालता, वायट उतरां वायट हें म्हणून तो कवर तो भितर आसा. तो सोडचो ना हांगला न्हू. पवित्र आत्मा सोडचो ना आमकां, तो भितर आसा पूण आमी तेच्या वयर कितें कितें घालता तें काडूंक जाय पयलीं. आनी पवित्र आत्म्यान आनी तो आमकां तेन्ना जेजून कितें सांगलां न्हू तो आपल्या आमच्या जिवितान करताच. तेणी सांगलां जर आमकां सोडचो ना, सांडचो ना, सोडचोच ना. तो वांगडाच आसतलो आमच्या भितर. सो आमकां हें आसूंक जाय. कितें म्हणटा आमी जाणा, म्हणजे आमचे कडेन आसा म्हणून एक आवडो, म्हणजे एक खात्री कशी आसूंक जाय आमचेशी. हो पवित्र आत्मा आसा, हांव वयता थंय येतलो म्हाज्या वांगडा, म्हाका भंय ना. विस्वास म्हाका भंय ना कित्याक म्हाजो पवित्र आत्मा आसा न्हू. आतां आमी खंयसरूय गेलीं, कोणी सांगलें सिस्टर तूं आयज देवाचें उतर परगट कर, आमी आमचेर पातयेना येना न्हू. म्हणटा तो भितर आहा तो उलयतलो. म्हाका कित्याक, म्हाका चड टेंशन घेवपाचें ना न्हू. कित्याक हांव जाणा हांव शिकल्यां तें म्हाका तो उडासा काडटलो. हांवें शिकयलां न्हू, म्हाका ट्रेन केलां न्हू. हांवें खूब वर्सां देवाचें उतर आयकून तूं म्हणटालें न्हू भयण न्हिदो, हांव न्हिदान आसलें पयलीं हांव न्हिदान आसलीं. देवाचें उतरूच चडूच न्हिदतालीं घरा कडेच. तें शिकतालीं जें कितें बरोवन हाडटा रिट्रीटाक तें परत घरा कडेन येवन बरयतालीं. ब्रदर बरयता न्हू ते परत नोट्स बरयतालीं, परत स्क्रिप्चर बरयतालीं. ताका लागून तें उडास उरलें स्क्रिप्चर. ते येवन परत परत बरोवन आनी आयकून ताका लागून आमी बरोवंकूय घेवंक जाय. बरोवंक जाय. कित्याक बरोवंक जाय, आमकां उडास उरता हें आयकलें म्हणून उडास उरतलें उरता सगळें डीक उरना. ताका लागून आमकां ब्रादर न्हू आमी पयलीं स्टार्टींग तेन्ना रिट्रीटाचें एनावन्समेंट करतालीं आमी. तेन्ना सांगतालीं बूक पेन घेवन या, बायबल बूक पेन घेवन या तुमचो न्हू ब्रदर. आमचें एनावन्समेंट आसतालेंच रिट्रीटाक हें एनावन्समेंट आमी करतालींच. तुमचो दनपारचो तुमचो बूक पेन घेवन या कंपलसरी आमी सांगतालीं. कित्याक आमी जाणा आमी बरयतालीं म्हणूनच आमकां हें उडास उरलें न्हू. बरयतालीं आमी नोट्स आनी बरयताय न्हू तेन्ना तुजें कितें आसता न्हू,
म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता बरयताय न्हू तूं तेन्ना सारकें फूल एटेन्शन आसता सारकें कितें म्हणटलें फुडें ही सिस्टर ही ब्रदर कितें म्हणटलें तेजेर न्हू सारको एटेन्शन आसता. नेक्स्ट टायम येता न्हू बूक पेन आनी बायबल घेवन या सगळ्यांक सांगता. आमी हांगा कित्याक येता शिकोवंक येता आनी स्कुलांक आमी कशी वयता बेश्टीच वयता. स्कुलान बॅग व्हरताली आमी हां हांगा खंय बॅग ना पेन ना बूक ना कांयच ना खंय शिकतले आमी हां पिक्चर तर पळोवशी न्हू सगळे उडा सुद्दां ती भयण म्हाका बॅग दाखयता आपणें हाडला म्हणून पिक्चर तर पळोवशी न्हू तेजी स्टोरी तुका लायफ टायम उडा सुद्दां उराना तो उडा सट्टा. हय थँक्यू ब्रदर. आतां आमी मिसाक वयता आमी देवाच्या मागण्यांक वयता कितल्यो खबरी करता आमी कोणाच्यो खबरी करता. जर आमी फुटबॉल क्रिकेट पळोवपाक गेली येताना आमी कोणाच्यो खबरी करता पिक्चराक गेले जाल्यार कोणाच्यो खबरी करता. तो म्हणटा हिरो ती हिरोईन अशी कितें तो मदींच येयलो हें मेळ्ळो तें येयलें आनी ते क्रिकेट ओ तेणी बॉल कित्याक तो हो मारलो हो मारूंक जाय असलो सगळ्यो खबरी कसल्यो थंय कितें जाता तें. आनी जेन्ना आमी मिसाक जावं मागण्यांक वयता घरा कडेन कसल्यो खबरी आसता कोणी ड्रेस घातलो तेका तुवें पळयल्लें न्हिदतालें हां पूण हे भायले पळयल्यार कशें सरावंडींग उडास जाता आमकां खरें न्हू सगळें न्ही हे स्क्रिप्चर उडास जाता आमी वचोन घरा कडेन सांगता आयज मिसाक न्हू असलें वाचन बरें फादरीन वाचलें अमकें अमकें सांगता केन्ना खबरी सांगता घरा वचोन वेरी गूड गूड थँक्यू जिजस एकले तरी ऑनर्स आहा पळयला. आमी कितें करता सगळीं कायदो म्हणटालो मामा ओदो कायदो करूंक वयता काय पातक म्हणून भिरांत धरून वयता. म्हाजे फ्रेंड म्हाका सांगूंक लागलो पयलें हांव नोको आसली मिसाक वयता म्हणून कित्याक जाणा आमी वयतालीं फादरीन सांगलें पातक जातलें आयतारेचो मिसाक येयना जाल्यार म्हणून म्हणटा वयतालीं निस्तुऱ्या वचून वयतालीं ते कित्याक तेका हांव केन्ना म्हाका तें मागीर भियेतालें मातशें हांव वाचप कितें आसलें गो मिसाक गेला म्हणून सांगिनासलें कित्याक हांव तेका वाचप कितें आसलें तें म्हाका सांग गो मातशें म्हणटालीं न्हू म्हणून. सो आमचें कितें लक्ष आसूंक जाय फक्त देवाच्या उतराचेर आमकां सरावंडींग आमकां कोण व्हरचो ना आनी आमकां स्वतंत्र करचो ना हेंची संवसाराची उतरां न्हू आमकां स्वतंत्र करची ना. आमकां स्वतंत्र करतली जें कितें ते प्रिचर जावं प्रिस्ट कितें सांगता तें देवाचें उतर तें घेवन आमी येवंक जाय आनी सगळ्यांक सांगूंक जाय. पूण आमच्यो खबरी संवसाराच्यो सगळ्यो उडास जाता न्हू आमकां देवाचें उतर उडास चलना म्हणून आमी ते हेजेर न्हू चड इंट्रस्ट दिवंक जाय शिकपाक. ताका लागून सांगता बूक पेन बायबल वचून घेवन येवपाक जाय चॅक करूंक जाय खरेंच हें देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकप जाता काय ना. कित्याक देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतलें आमी ताका लागून चॅक करूंक जाय. बायबलान एकट्यान आसा ती आदली हें आसली भावार्थी न्हू ती घरा कडेन वचून चॅक करताली खंय हांवें आजून पळोवंक ना म्हाका वकील ब्रदर सांगतालो पयलींच तेणी तूं आतां खंय वयताय न्हू तें बायबल घेवन वच. हांव बायबलूच घेवन वयताली बूक पेन म्हाजे आसलोच डायऱ्यो बिऱ्यो खूब आसल्यो बरयताली बरें बरयताली रिटेडाक गेले म्हणटकूच. सो ती तितूंतल्यो चॅक करपाची गरज आसा आमकां जे सुवातेर आमी खंयसरूय गेली पासून जाल्यार आमी तें बायबल ताका लागून व्हरोंक जाय आनी ताका लागून स्क्रिप्चर पासून बरोवन घरा कडेन वचून चॅक करूंक जाय खरेंच हें बायबला प्रमाणे आसा काय शिकवण काय आपणाचें शिकयता. हांव फर्स्ट टायम ह्या ग्रुपान भितर सरतना म्हाका खूब आयकूंक येतालें न्हू हांव चॅक करताली हें देवाचें उतर सारकें आसा काय म्हणून जाणा चॅक करताली. फर्स्ट टायम हांव येन्ना ह्या ग्रुपान भितर सरताना कित्याक म्हाका जायतें सांगलेलें पूण म्हाजें हें आत्म्यांक म्हजें सारकें जेवण कशें मेळटालें आनी हांव धादोशी जाली हांव खंयच वचनासली. हें देवाचें उतर जेन्ना ह्या ग्रुपान हांवें आयकलें तेन्ना चॅक करपाची गरज आसा
खरेंच जाता काय हें देवाच्या उतरा प्रमाणे? समजता? हें देवाचें उतर जर तुज्या काळजान आसल्यार न्हू, तुज्या तोंडानसून कितें भायर सरतलें? देवाचें उतर. तूं वास्को मामा कितें शिकयतालो? की चावी न्हू, मेवळ्या सगळ्यांक चायो सांबाळून दवरतली, आनी तिजोरी थंयच उरतली. भितरूच जे खजाना आहा न्हू तो भितरूच उरतलो. चाई जर दीस घेवन वचना जाल्यार हांगा बीन सांडल्यार हय देवाच्या उतराच्यो शिकच्यो पडटल्यो तुका, शिकोवंक जाय. त्यो चावयो जाय जाल्यार तुमी तर हांगा सांडून वयतले आमकां मेळटल्यो चावयो, मागीर खजाना कोणाक मेळटलो? त्यो चावयो घेवन वचा, वांगडा सारके काळजान भरल्यान न्हू त्यो घेवन वचा. मॅथ्यू 18:18 आसलें न्हू तें. तूं कितें बांदची संवसारान कितें बांदताय, तूं संवसारान तूं कितें ना म्हणटाय तें स्वर्गारूय नांव जातलें. आतां कितें स्वर्ग म्हणजे कितें सांगलेलें आमकां? काळीज न्हू. स्वर्ग इन माय हार्ट, हेवन इन माय हार्ट. सो ते आमी जर चावी एक काळजान भितर दवरल्या, आमी कितें उलयता न्हू तें आमी बांदता. आतां सपोज म्हाका थंडी जाल्या, हांव कितें म्हणटा? म्हाका थंडी जाल्या. तुवें कितें केलें? काळजान भितर कितें घातलं? थंडी जाल्या म्हटलें न्हू. आतां कितें जातलें तुजें? बांदलें न्हू तूं सगळें, बांदून उरलें तें. कित्याक सांगता जाणा, आमचें न्हू नोव्हेंबर टायमार न्हू यूथ रिट्रीट जाताले न्यू क्रिएशनान. आनी तेन्ना कितें नोव्हेंबर टायम, खूब वर्सां जालीं. तेन्ना न्हू थंडी चड, थंडी. कोणी म्हटलें कितें जाणा, आमी टीम मेंबर आसले न्हू, आमकां प्लेटी बीन रातच्यो घासपाच्यो पडटाल्यो, थंड उदीक. कोण म्हणलें थंडी जातली, थंडी. हांवें न्हू तें हय म्हटलें, चुकोवन हय म्हटलें. कितें जालें जाणा, थंडी म्हाजी कशीच वचना. कितल्यो शराबाच्यो बाटल्यो घेतल्यो अशी घेयना म्हटल्यार वचत ना. देवाचें उतरूय व्हेलें म्हणून वचना. मागीर म्हाका उडाश येयलो. हांवें जेजूक म्हटलें म्हाका भोगची म्हटलें जेजू, खरेंच हांवें तें जाणा अशें आसलें पूण चुकोवन हय म्हटलें, पूण म्हाका भोगची. आनी बरें हें केलें आनी मागीर थोड्या दिसांनी जाली थंडी कोबार. मागीर नेक्स्ट टायम थंडी बीन जाली न्हू, म्हाका विचारलें पासून टीम मेंबरां, म्हाका थंडी, म्हाका केन्नाच थंडी जायना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आतां म्हाका एक पडलेलें न्हू, म्हाका हांवें कितें बांदलेलें तें म्हाका मेवलें न्हू. हांव तांकां तोंडार सांगताली. थोडी टीम मेंबरां म्हाका हांसतालीं. मागीर एक म्हाजी मामा ती कोणाक सांगताली, स्पिरिच्युअल मामा, म्हाका न्हू तेजो राग येतालो. थंडी ना, थंडी ना म्हणटाले म्हणून. म्हणजे आतां म्हाका कळ्ळें कित्याक ते म्हणटाले ते थंडी ना आपणा. सो आमी कितें उलयता, इवन आमी सिकनेसाचे पासून आमी उलयता, आमी कितें करता? बांदता न्हू. सिकनेसाचे उलयता पासून आमी कितें करता? काळजान आमच्या बांदून दवरता. आमकां जायतीं नांवां येयल्या न्हू सिकनेस. विचारल्यार हाव आर यू, टट 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 करून नांवां येता न्हू भायर. थंय देवाचें, हांव त्या नांवांचे एगेन्स्ट ना, पूण तोय तुमी शिका न्हू देवाचें उतर उलोवपाक. आतां विचारलें कितें जाला? शी हांव जेजूच्या गायन सारकी बरी. हांव जाणा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेजूक कांय दुयेंस नासलें तें म्हाकाय दुयेंस ना. आमी शिकपा. आतां आमी हांगा शिकता, ती प्रॅक्टीस खंय करूंक जाय आमी? भायर घरान पयलीं करा प्रॅक्टीस. घर एक आमचें सारकें बरें ट्रेनिंगाचें. सो आमी हांगा शिकला न्हू ते घाटीक मारया आनी व्हरया. कित्याक घाटीक व्हर म्हणटा? आदीं जाणां कितें करतालीं घाटीक मारता तें? केन्ना गरज आसता तेन्ना घाट सोडटालीं न्हू. आदीं लोक पळोवंक ना जाणटी घाटीक मारताली ती केन्ना सोडटाली. मागीर ती केन्ना गरज आहा तेन्ना सोडटाली. तशेंच आमकां हें देवाचें उतर घाटीक कित्याक मारचें पडलें? गरज आसा तेन्ना सोडूंक जाय आनी पळोवंक जाय. काळजान घालपाची चड गरज आसा. हें देवाचें उतर न्हू शिका, काळजान घालून दवरा. काळजान आमकां खबर ना कसलो टायम येतलो त्या फुडें. बायबल काडून बसून आमचें घेतले हांव म्हणिना, पूण जाता एका गांवांनी. आयकलां तुमी?
ताका लागून हे देवाचें उतर शिका शिका कित्याक म्हणटा आनी बायबलूय सांगता बाय करा स्टडी कित्याक सांगता तो जाणा हे देवाचें उतर भितर आसलेलें कोणी काडून व्हरपाक शकता काळजांचें कोणी काडूं शकता ताका लागून काळजान बरोवंक शिका हे देवाचें उतर न्हू शिका टायम मेळटा देवाचें उतर शिका बेश्टो टायम हें पळोवन तें पळोवन टी व्ही प्रोग्राम बीन आमकां कांयच करचें ना हे टी व्हीचे प्रोग्राम न्हू सारके एक बांदून दवरता देवचाराची कामां कशीं तितून भितर घुळ हेज्या फाटल्यान तेज्या फाटल्यान कित्याक आमी जाल्लीं पयलीं आमी खूब आसलीं सगळे प्रोग्राम अकरा आमी तिका टी व्हीक न्हू सारको देव रांदूंक पासून जाय तेचो चिकटी कातरून मागीर फास्ट रांदून जेवण पासून ते टी व्हीक पळोवन देव तो आमचो जाल्लो खरें सांगता हांव आनी म्हाका जेन्ना कळ्ळें ही टी व्ही हांव हे प्रोग्राम आमकां कांय स्वतंत्र करचें ना आनी आमच्या घरानूय शांती हाडचो ना वयल्यान किल्लोच तो टी व्हीचो टी व्हीच बंद देवाचें उतर गॉड चॅनल आसलें तें लायतालें आख्खो दीस बावल्यान मातशें लायतालो आपणाक कितें जाय तें पूण जेन्ना कळ्ळें न्हू हें टी व्ही बीन पळोवन कांय फायदो ना हें आमकां जिवीत दिना आनी कोण देवाच्या उतराचेर सोत मानता न्हू तांकां लागल्यार टी व्ही बीन न्हू ह्यो हे प्रोग्राम न्हू ही पिक्चरां न्हू तांकां न्हू कित्याक तुज्या भितर आहा न्हू तें पाटलो घालपाक उतराचेर वयर घालपाक तें तुका जाय जाल्यार तुका पळयता मग खंय लिपतलो भितर खंयचो तरी पूण सोडचो ना समजता गरज आसा आमी देवाच्या उतरान सोयरीकूच रावपाची तेच वेळार आमकां सुटका मेळटली आं ताका लागून आमी जाता तितलो टायम देवाशी घालूंक जाय म्हणना रांदतना पासून आमी देवाचें उतर आयकूं येता हां तुमी मनशान भयणीन सांगलेलें न्हू देवाचें उतरूच आयक म्हणून रांदून बीन घरान फॅमिली आल्या मागीर सो आमचे कडेन आतां देवान न्हू इतलें फास्ट आपणाचें देवाचें उतर शिकोवपाक आमकां जेन्ना हांव नर्स जाल्ली न्हू देवाच्या उतरान म्हाका अशें कांय मेळनासलें शिकोवप म्हाका ओन शिकचें पडटालें आनी जाय जाल्यार म्हाका कितल्या पयस गांवांत वयचें ट्रेनीन वयतालीं आमी देवाचें उतर आयकूंक बसींनी अशें मेळनासलें युट्यूबार बीन आनी इतली समजणी कोणूच दिनासलो तें सोदपाक आमकां वयचें पडटालें रातचे पासून नायट विजल वयतालीं आतां कितें आमी ब्लेस सगळीं आमी आतां न्हू सारकी ब्लेस म्हणपाची उगवलो सकाळ फुडें मोबायलाचेर देवाचें उतर येता येयना आनी मोबायल आमी बऱ्याकूच यूज करूंक जाय खरें सांगता मोबायल आमी बऱ्याकूच यूज करूंक जाय देवाचें उतर शिकोवंक यूज करूंक जाय जेन्ना म्हाका लॉकडावनांत कळ्ळें हे कॉन्फरन्स क्लास बीन आहा म्हणून हांवें कशें सोडूंक ना कोण सांगता न्हू म्हाका हय तुका जाय हांव तुका शिकयतां काल एक भयण सांगताली म्हाका फोन केला न्ही सिस्टर म्हाका हिंदीन केन्ना तूं ऑनलायन घेता हिंदीन हांवें म्हटलें हय म्हाका सद्या आतां टायम दी हांगा आसा हांव फोण्या हे कोर तरी दी आपणाक हिंदी शिकोवपाक आमी उलयतालीं न्हू ब्रदर हिंदी मराठी सगळें घेवया म्हणून सो मोबायलाचेर काय एक पासून स्टुडंट्स आसूं न्ही शिकोया तुका वाडोवंक जाय जाल्यार तूं शीक म्हाका मोबायलार पयलींच मेवळी म्हाका 30 जाणां लॉकडावन टायम न्हू सगळीं घरा आवाज क क क क म्हणल्यार तरी आयकतालीं ट्रेनींग जातालें म्हजें सो आमी यूज करुया बऱ्या कामाक हो मोबायल जायते वायटूय येतात सोड आमकां ना आमी कोण सोत मानता न्हू बिलिवर्स म्हटल्यार मातशें हें जातलें न्हू सोत मानपी न्हू आमी ताका लागून सोत मानपात म्हणया सोत मानता न्हू आमी देवाच्या उतराचेर तर आमी असलें मातशें अवॉयड करुया नाजाल्यार आमच्या तोंडानसून कितें भायर सरतलें असलें पयलें म्हणटकूच तोंडानसून कितें भायर सरतलें सांगा ते प्रोग्रामाची स्टोरी न्हू सो आमी तें मातशें फाटीं दवरुया आनी आमी देवाक फुडो करुया देवाक पवित्र आत्म्याक जागो दिवया आमच्या काळजान आनी आमच्या जिविताचेर रूल करपाक ताका चलोवनय आमचें जिवीत दिसपटे जिवितात
केन्ना चलयतलो तेन्ना आमी कंटिन्यू देवाच्या उतरान आसतलीं तेन्नाच तो आमकां चलयतलो न्हू. कितें म्हणटा केन्ना चलयतलो बेश्टी आसल्यार डायलॉग आहा न्हू एम्प्टी मायंड. एम्प्टी मायंड म्हणटा ताका लागून आमची मोती खाली दवरच्यो न्हू आमी. देवाचें उतर प्रेज एंड वर्शीप गिफ्ट ऑफ टंग. टायम खूब आसता आमकां. म्हाका जाल्यार खूब टायम आहा. हांव सदांच म्हणटा म्हाका खूब टायम आसा. सो आमी कितें बरें आहा तें बऱ्याच कामाक यूज करुया. समजता. आनी पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या गरजांनी आमच्या हितून ताका हेल्पर कसो तेजे कडेन विचारया आमी कितें करूंक जाय. आयज म्हाका हें जाता तूं कितें करूंक पवित्र आत्म्याक खंयचें स्क्रिप्चर आहा. पवित्र आत्मा एक बेस्ट टिचर आहा. शिकयता न्हू. तुका उडासाक बसून हाडटलो तो खंयचें स्क्रिप्चर उडास ना त्या टायमाचेर तुका उडास येतलो. एक भयण म्हणटा आपणाक न्हू बायबलांतलें कितेंच खबर ना. आयकतालें पूण स्क्रिप्चर म्हाका पाठ नासले. आनी कोणी आपणाक म्हटलें मदर मेरीचेर अशें उलयलें म्हणटा सायबीण मांचेर. आनी म्हणटा आपणीन म्हणटा जाणां आसलीं खंय तें खबर ना पूण जॉन 2 चॅप्टराचेर बायबल बेश्टोच म्हणटा उगडलो तोच चॅप्टर म्हणटा येयलो. म्हणजे ती कितें सांगता आमकां आमची माय कितें सांगता आमकां. जेजू सांगता तें करात. जेजू सांगता तें करात म्हणजे तेजें उतर कितें सांगता तें आमकां करात. आतां ती पासून आमकां आदाराक आसा. आमकां सांगता ती उतर शिकात न्हू. ती सांगता तें म्हणजे उतर तुमी शिका. म्हणजे जेजूचें उतर शिका. जेजू म्हणजे एक उतरूच. तें उतर तुमी शिकात. आमकां जैतिवंत सांग जाल्यार उतरानूच आमी जैतिवंत जाता. जांक जाय कोणाक. सो आमी आतां रिविजन घेतलां. आतां आमी सारकी हेजेर या थंयसा म्हाजें इल्लें उरलेलें न्हू. नंबर्स 23:19 आमी शिकतालीं न्हू. तें हांवें अर्देच घेतलेलें. नंबर्स लोकगणीत 23:19. Numbers 23:19. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Has he said, and he said he not do it? Question mark आहा पयला. तो कितें सांगता तें करतलो न्हू. इज नॉट सेड and he said not do it म्हणटा तो. आपूण करचो ना तें. or he has spoken and he shall not make it good. हेजेर गोंकानीन पळोवया देवाचें तो कितें उलयला न्हू उतर तो घडोवन हाडटलोच म्हणटा. देव मनशा सारको न्हय फोटी सांगूंक मनशाचें मन बदलता ते पोरी देव आपलें बदलिना. बासायता तें पाळटा. देव कितें म्हणटा हांगा आपूण एक मनशा सारको न्हू. कोणा सारको न्हू. मनशा सारको न्हू. आपूण देव पवित्र आत्मो तो आपूण कितें सांगता तें करताच. मनीस करता सांगता तें करता. ताका लागून देव म्हणटा आपूण मनशा सारको न्हू. मनीस केन्नाच देव केन्नाच विसरोना. देवान तुका कितें बरयलां न्हू बायबलान तो तुज्या जिवितान करून हाडटलो. भासयला तें करून हाडटलोच. आतां बायबलान एक स्टोरी आहा जेनेसीस 39:1 जाणा ती जोझफाची स्टोरी आहा. 39 जोझफ तुमी वाचून पळयल्यार बरें घरा कडेन. तो म्हणटा कितें जाणा 39:2 पेरान वाचनाल्या. तो कितें म्हणटा जाणा तेजो विस्वास न्हू मनशाचो सारको जोझफाचेर सारको फूल आसलो. 41 राजा न्हू तो 45 वाच सिस्टर.
2, 3 पर्यंत वाचता कितें उत्पत्ती कोंकणी 39, 2, 3, 4, 5 पूण आमी पळोवया देव कितें म्हणटा आमकां हितून तो सर्वेस्पोर सर्वेश्वर झुजेच्या सांगाताक आसलो आनी सगल्या ताच्या कामांनी ताका बरें यश मेळटालें तो आपल्या दोनयाच्या घरान जियेतालो आनी सर्वेस्वर जुजे सांगाताक आसा म्हणून आनी सर्वेस्वर जुजे केल्ली सर्व कामां यशवंत करता म्हणून ताच्या दोनयान खबर आसली पळय ताच्या दोनयांक सगळी खबर आसली तेजी कामां सगळी येसला म्हणून दोनी कितें करता ह्याच खातीर पोटिफारान दोनी तेचो तो मानलेलो आनी ताणें ताका आपलो खास आदारी सेवक केलो ह्या पासत आपले घर आनी सगळे दायज ताच्या हातान सोडले कितें म्हणटा हो दोनयान न्हू सगळे हो जुजे न्हू जोजोफ तेजे सगळे न्हू आपणाचे घराचे सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळे दिली आनी बरो मानवलेलो म्हणटा न्हू तो आनी बरो तेजेर पातयेतालो सगळे पातयेताले मागीर कितें जाता जाणा तेचे फुडें तुमी वाचून पळोवया ती बायल तेजी न्हू तो बरो दिसतालो भुरगो बायल तेजी 8 कितें ते बायल तेजी न्हू ताका म्हणटा आपणाचेर एक रेप कसो कर म्हणटा तो कितें म्हणटा ना म्हाज्या दोनयान बरें उतर आहा पळय तें 8 ताणें तिका सापूस नाकारून म्हणलें तिका आतां चान्स तो म्हणटा कितें आपणाचेर हें कर म्हणटा पातक कर देवाच्या हाड वच जोजोफाक सांगता ती पूण तो कितें म्हणटा पळय हांगा पळय हांव हांगा आसा देखून म्हज्या दोनयान घरादाराचो कसलोच हुस्को ना ताणें सगळे मोच्या हातान सोडला कितें म्हणटा तो ताका पातक करपाक एक ती सांगता कर म्हणून पूण तो भियाना तो म्हणटा कितें ना सगळे दोनयान म्हाजें हें घराचें सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आख्खी तुजी पासून बायलेची पासून ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजेच दिलेली आनी हांव अहें करूं आमच्या फुड्यान कितली पातकां करपाक सोय घेता आनी आमी कितें करता त्या पातकान पडटा न्हू पातकान पडटा आमी सांगता जेजू क्रिस्त म्हज्या पासून तें खुटसार मेला सांगता आमकां कितले पातकान पडपाक चान्स आमी पडना पूण आमी सांगता आमच्या भितर आहा तो कोण ह्या पातका परस हे दाखयता तेच्या परस स्ट्रॉंग आहा आमच्या भितर न्हू 1 John 4:4 म्हणटा न्हू म्हाज्या भितर आहा तो स्ट्रॉंग म्हाज्या भितर आसा बॉलिश्ट ह्या संवसारांतले सगळे पातका आतां जोजोफ तिका सांगता ना म्हणटा म्हाका म्हाज्या दोनयाचे सगळे म्हणटा विस्वास दवरला आनी सगळे दिलेले आसा थंय देवाने आमकां वेचून काडला न्हू मागला न्हू आमकां आमी कशी पातकान पडटा जेजू पयला थंय पडना तो सांगता 9:12 जुजे हय गव्हर्नर जाता तो मागीर पयलीं ताका खूब त्रास जाता ताका जेलीन घालता आतां फुडें ह्या घरान म्हजे परस व्हड कोण ना आनी तूं ताची पोतीन देखून तुका सोडून हेर कितें म्हजे स्वाधीन करी नासतना दवरूंक ना तेज्या दोनयान न्हू एक बायलेक आपणाचे तुका आपणाक दिवंक ना म्हणटा आपणाक सगळें दिलां हें घरान सगळें व्हडलें तो एक नोकर कसो आसता एक सर्वंट कसो आसता तेज्या घरान पूण तो तेजो घोव न्हू पोटिफर राजा ताका न्हू
एक सर्वंट कसो धरिना, ताका एक घरांतलोच मनीस को म्हणून सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजेर दिता. इतलो पातयेता तो पळय. देव म्हणटा आपूण मनीस न्हू म्हणून पळय आतां तो पातयेताचो मनीस न्हू फुडें ताका जेलीन घालता. बायलेचें आयकता न्ही. समजलें? देव आमकां कितें सांगता, आमी मनशा भाशेन न्हू म्हणटा आपूण. हांगा सांगता न्हू तो, आपूण मनशा भाशेन न्हू, बदलता तसलें आपलें मन. हो पळय आतां कितलो पोटिफल राजा आसता तो कितलो जुजेचेर विस्वास दवरतालो म्हणटा, सारको पातयेलो सगलो. मागीर कितें जाता? जेलीन ताका घालता. पळयला, आमचो विस्वास कोणाचेर आसा? जो पवित्र आत्मा आमकां सदांच सांगचो ना, आमच्या कांय जाणां सांगचो ना आनी सोडचो ना, तेजेर आहा विस्वास काय संवसारी ह्या मनशांचेर आसा? हा, मनशांचेर आसा. कितली गर्लफ्रेंड आनी बॉयफ्रेंड, कितली जाणां ती आपणाचो जीव दिता. कित्याक तांकां खबर ना हे जिवीत कोणी दिलेलें आसा तें. मनशांनी भासावणे दिलो ते सारके पाळिना जाल्यार ती जीव दिता. आयकलां तुमी? मनशाचेर विस्वास दवरता ती. आमकां देव सांगता मनशाचेर विस्वास दवरूं नाका, तेंची मनां बदलता. सांगता न्हू, मनशाची मनां बदलता म्हणटा तो, तशें आपणाचें मन बदलो ना. ते दिसा फाटल्या दिसांनी आमी हांगा रिट्रिटाक आसतना कोण तरी 10 लाख दवरतालो खंय न्हू, तो गर्लफ्रेंडाक लागून मेलो खंय. कित्याक? तूं जोडटालें मरे, दुसरें आसलें मरे तुका. तेच आमची मनां हे संवसाराच्या देवान म्हणटा मनां आमची कुड्डी केलेली आसा. आमकां खबर ना मनीस बदलता म्हणून. आमचो विस्वास ना देवाचेर. जो देव बदलो ना तेजेर आमी विस्वास ना आमचो. ह्या मनशाचेर बदलता तेजेर विस्वास आहा. म्हाका एक फोन येता, ती म्हणटा आपूण लोर्नान आहा सिस्टर, लोर्नान आहा सिस्टर. ते लोक घेता दारार. तूं कोणाचेर पातयेतालय? पातया देवाचेर. जो देव तुका सांगचो ना आनी सोडचो ना म्हणून सांगता. जो देव सांगता तुका आय वील सप्लाय युअर ऑल नीड्स. त्या देवाची लोन काडपाची गरजूच ना आमकां. देवाचेर पातयला तो देव आपल्या उतरान बरयल्लेलें आहा. वॉट इज सेड ही वील डू इट म्हणटा तो. तो कितें सांगला न्हू तेणी देवाच्या उतरां तो करून दाखयतलोच. पूण आमचो विस्वास आहा मनशाचेर. आनी तो एकदां दिलो न्हू देव, परत तुजे कडेन मागचो ना. मागता? आतां जेजूक दिलो तेणी, परत दी म्हटलो. हा, जेजूक दिला न्हू, ताका लागून तो म्हणटा आपूण मनशा भाशेन न्हू. तेणी एकदां आमकां ओपोन दिला जेजूक, तो दिलो, परत घेवचो ना. देव आमचो कितेंच परत घेवचो ना. मनशा सारको मनीस परत मागता न्हू, मागना परत. केन्ना दिलें जाल्यार म्हाका मातशी गरज हातून घेतलें तें म्हाका दी आतां परत म्हणटा न्हू. तसो देव न्हू आमचो. देव आपणें कितें बरयलां न्हू उतरां, त्या उतरान घडोवन हाडटलोच म्हणटा आपूण. आमी लॉकडावनाच्या टायमाचेर एक टेस्टिमनी ब्रदर सांगतालो. कितले जाणां? 1.5 करोड. आयकलां कोणी? ब्रदर आयकलां? लॉकडावनाच्या टायमाचेर 1.5 करोड एका मनशाक लोन आसलो आनी तो जीव दिवंक वयतालो. तो जीव दिवंक वयतालो. तिचे बायलेन ब्रदर जॉन्सनाचो रिट्रीट तेंच्या गांवांत रावन तिणें अटॅम्प केल्लो. आनी ब्रदर म्हणटा आपणाक 1.5 करोड. आपणाक सांगता देव म्हणूंक लाय ताका कितें, तूं लँडर, यू आर अ लँडर, नॉट अ बरोवर. आतां कोणाक तरी सांगूंक कोण आयकतलो 1.5 करोड आनी हें उतर म्हणून म्हाजें घडटलें. हा, देव म्हणटा आय आपूण कितें सांगलां न्हू, आय हॅव सेड यू आय वील डू इट. आपणें तुमकां कितें सांगलां, कितें बरयलां तें आपूण तुमच्या जिवितांत करतलोच. अविस्वास तेचो आसलो. तो म्हणटा कितें, तेजी टेस्टिमनी फोन येताले, ईमेल येताले, म्हणटा घरान बरीस येताले. पूण जेन्ना बायलेन सांगलें म्हूण म्हणून, आय एम अ लँडर, नॉट अ बरोवर. Deuteronomy 28:15 आय एम अ लँड नॉट बरो. हांव एक दिवपी, मागपी न्हू, घेवपी न्हू. दिवपी पूण घेवपी न्हू असो ताका म्हणूंक लायिल्लें. जातलें खंय दिसता तुमकां? 1.5 करोड म्हणजे कितलें न्हू. सगळें लोन म्हणजे कोणा कडल्यान घेतलेलें बँक लोन, लोकां कडसून घेतलेलें तितलें लोन ताका आसलें.
पूण तो कितें म्हणटालो, देवान जें कितें म्हटलां न्हू तो देव आपल्या जिवितांत घडोवन हाडटलोच. 6 वर्सांनी तेजें लोन सगळें फारीक जालें ह्या उतराचेर. आय एम अ लँडर, नॉट अ बरोवर. कितले म्हणले? 15. सो आमी जाणा जावंक जायी आमी कोणाची सेवा करता, कोणाचेर पातयेता येता आमी, कोणाचेर आमचो चड विस्वास. मनशाचेर विस्वास आहा जाल्यार आमी सांडटलीं. पूण आयज हांव तुमकां दिता फुडें आहा लास्ट 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 आहा. वाच तूं वाच. वाचताय न्हू. तो म्हणटा म्हणजे आमकां सांगता आसूं मागीर वाचा घरा कडेन. आय एम लँड नॉट बरो म्हणटा तो. ते म्हणटा थंयसरली स्क्रिप्चर काडून ब्रदरीन ताका दिली. आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर. हां तेजे बायलेन एक विजनूय केलें म्हणटा आपणें. आपल्या घोवाक मंथली 1 लाख पेमेंट आसूंक जाय आनी तशेंच काम ताका मेवलें. आनी तो म्हणटा आतां असो लोन फारीक करून तो टेस्टिमनी दितालो. म्हाका न्हू ब्रदर तूं खंयसरूय व्हर आपूण येता, आपूण येता दिवपाक टेस्टिमनी आपणाची. कित्याक म्हणटा तो, खूब जाणां हांगा लोनान आसा न्हू तांकां सेट फ्री जावनी. आतां आमी बीन जाणा जेजू ही जर टेस्टिमनी जेजून सांगलेली आहा आपल्या उतराचेर विस्वास दवरपाक, जायत्या लोकांक येद्या वक्तार आमी सोतमान्या लोकांक जेन्ना आयकता आनी देवाचें उतर ते उलयता असो विस्वास दवरता की हो जेजू हो देव जें कितें बरयलेलें आहा तें केन्नाच तो फाटीं वयचो ना. ते आमच्या जिवितांत करतलोच म्हणून. आनी ह्या लोकांची सगळ्यांची लोनां फारीक जाता. 28, 15, 12 आहा गो. सो 28 आहा. सो आमी जाणा जावंक जाय हे उतर आमचो फोकस कोणाचेर आसूंक जाय चड. 12 कितें आहा, आपल्या बोल्लोल्या मळबार तावन गरज त्या वेळार पावस घालतलो. तें हां आनी तुमच्या वावरार सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडून तुमी जायत्या पोरसांक वायट म्हण आहा हिंगा, जायत्या पोरसांक वायट दाखयतले. इंग्लिशीन आहा लँड वाड न्हू ती इंग्लिशीन पळय ब्रदर. 28:12 डिटोनॉमी. तांची तुमकां गरज आसची ना. 28:12 डिटोनॉमी. ते सकयल ना ना नंबर्साच्या फाटल्यान आहा. नंबर्स न्हू ते सकयल आहा. हांवें सकयल येता पळय. लँडर म्हणल्यार दिवपी म्हण आसतलें न्हू. दिवपी कोंकणीन मातशें दुसरे भशेन आहा तें. इंग्लिशीन आहा आय वील लँड नॉट बोरो. अशी लास्ट लायन कशी आहा. 12. The Lord said, I will open this good and treasure the heaven to give rain up thy land and his season, and to bless all the work of thy hand, and through shall lend unto many nations, and through shall not borrow. हेजे वचून दिले ब्रदर. यू आर अ लँडर नॉट अ बरोवर. इंग्लिशीन सारकें आहा. कोंकणीन मातशें दुसरें अशें आहा तें. आं वायट आसूं आसूं पूण कळ्ळें न्हू इंग्लिशीन आहा सारकें. हां वी आर लँडर नॉट अ बरोवर. हे उतराचेर आमकांय जर कितें दिसता आमी म्हणपाक जाय कितें जाता आमी लँडर. लँडर म्हटल्यार कोंकणीन चडशें कळना न्हू. कितें म्हणटाले आमी लँडर म्हटल्यार एक भाटकारा. लँडलॉर्ड दिवपी. ती दिताली न्हू मडकार मागाना फुडें दिनासली. आदी भाटकार आतां तितलें पळोवंक गावना न्हू. आदी भाटकारा सारकी तेंचे कडेन कितें आसतालें खूब गिरेस्त आसताली न्हू. ती मागताली केन्ना आं म्हणकार म्हणजे दिवपी आसली. तें एग्जाम्पल आमकां म्हणजे एक चिंतपाचें एक भाटकारा. ही भाटकारा दिताली न्हू तशी म्हणटा आमकां तो आमी भाटकारां. आमी कोण भाटकारां दिवपी.
मागपी मुडकारा हा 2012 हिंदीन आहा यहोवा उद्धार देगा हांगारूय आसा पळय लॉर्ड शॅल ओपन दी हीज गूड ट्रेशर तो आपणाचे भांडारांतले तेजे भांडार कितें धाकटुलें आमचे भाशेन व्हडले भांडारांतले म्हणटा तो हेवन स्वर्गा वरसून तुमकां उदीक रेन म्हणटा घालतलो आनी टू दाय लँड इन हीज सिजन आतां आमकां पडटा पळय तशें आमच्या जिवितांत तो सिजन आमच्या जिवितांत केन्ना आमी जेन्ना टर्न अवे जाता पातकासून आमकां हें केन्ना मेळटलें ट्रेजर आमी पातकान कोणा भोगची ना जाल्यार आमी पळोवया केन्ना मेळटलें इन सिजन एंड इट ब्लेस ऑल द वर्क ऑफ दाय हँड आमचें कितलेंय काम करूं आमी कसलें ल्हान पासून काम करूंक आमी त्या कामाचेर तुका व्हड फायदो दितलो तो समजलें तो सांगता आमच्या कामाच्या हांव कामाक वयतालें तेन्ना न्हू म्हाका भरपूर फायदो मेळटालो केन्ना कामाक आफडे वयतालें सांजचें वता सांजचें म्हाका भरपूर ती सगळीं पळयतालीं म्हाका and thou shall lend many nation and thou shall not borrow आनी आमी कोणा कडेन मागची ना आमी लँडर आमी मागची ना म्हणटा तो पळय आमकां केन्ना हें ट्रेजर मेळटलें तें 1 Peter 3:9 1 Peter 3:9 आमकां केन्ना देवान आशिर्वाद दवरला हो स्वर्गा वचून गोतयतलो केन्ना 1 Peter 3:9 वायट कोदीस वायटाक फारीक करू नाका वो बेमानान बेमानान उफाटी तांकां बरें मागात अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्या आनी हे पोरवी आशिर्वादाचे दायज तुमचे जातोले केन्ना आमकां हें स्वर्गा वयलें सगळें आनी आमी लँडर एक भाडकारां कशी केन्ना दिसतली आमकां देव म्हणजे देवान आमकां सांगलां जेन्ना आमी वायटाक वायट फारीक करिना बेमानाक बेमान करिना उपाटी कोण आमकां दुखयता तेंच्या पासून आमी मागता माग म्हणून सांगला न्हू हा मागता आनी तेंच्या पासून आनी तेन्ना आमकां हे स्वर्गा वयले ती दारवाटे जे उगडून आमकां दितले तेन्ना आमचे त्यो आशिर्वादाचो दायज देवाचो आमचो जातलो आमचे फुडें दिसतलो जेन्ना आमी भोगसणे एके वाटेन ते वायटाक वायट म्हणजे आमी थंय म्हाका अशें केलें तुका दाखयता कितें तें म्हाका एक दीस चान्स मेळटलो तुका हां म्हणिना आमी हां ओदो मामान सांगूंक ना दिसता आयज तो म्हणटालो म्हाजी हाडां सुद्दां भोगशिचो ना म्हणटालो कोणाक तरी मनशान दुखयल्लो म्हाजी हाडां सुद्दां भोगशिचो ना ताका पळय जेन्ना देवाचें उतर मेवलें तेन्ना म्हणटा आपणेन म्हणटा त्या मनशा कडेन वचोन भोगसणें मागलां आनी तेन्नाच तेजें हिलींग जें कितें ताका पेखोवणी जाय आसली तेन्नाच तेजें स्टार्ट जालें समजता आमी वायटाक वायट फर करूंक सांगलां आमी जी कोण स्वत मानता तांकां देव सांगता वायटाक वायट फारीक करूं नाका कितें करूंक तर तेजें घेवन हांव बसों तेजो मार घेवंक हांव बसों अशें न्हू कशें न्ही पूण देव म्हणटा आय वील आपूण म्हणटा तुमच्या वसत झगडटलो जी कोण तुका वायट करता तेजे कडेन कोण झगडटलो देव झगडटलो एक्झोडस 14:14 हां आपूण झगडटलो म्हणटा तुमच्या पासत आपूण पूण आमी झगडोंक वयता न्हू
एक म्हाजे एका घरान आमची एवरी वीक रिट्रीट जाता देवाचे उतर परगोडणी आनी थंय एक भयण येताली आनी खूब दीस ते भोवन आसले म्हणजे वचोंक ती नासतना हे आमी नासले पूण हांवें ते हांव केन्ना कोण येता न्हू तांकां केन्ना मॅसेज घालता हांव फोन करिना आनी तेच दिसा हांवें ताका फोन केलो आनी ते म्हणूंक लागले म्हाका सिस्टर आमच्या म्हणाले शेजाऱ्यांनी आपल्या घोवाक मारला पायपांनी सगळीं जाणां सांगता कितें कर म्हणून सगळ्यांक खबर आहा न्हू आं पुलीस केस कर म्हणून हांवें म्हटलें सिस्टर तूं कितें सांगता म्हाका हांव म्हटलें कितें सांग तुका त्या जाग्यार सपोज जेजू आसलो जेजू कितें करतलो आसलो तुमी सांगात जेजू कितें करतलो आसलो मारला ताच्या घोवाक आनी थंय तो जेजू आसलो कितें करतलो आसलो जेजू आसलो जाल्यार म्हणटा भयण उजो पolo दी मारल्यार दावो पolo दी जेजू आसलो जाल्यार सांगतलो आसलो बक्षी हां फॉरगिव म्हणटलो आसलो फॉरगेट तूं कितें कोत्ताय आनी हांवें तें सांगलें ताका जेजू म्हणटलो आसलो म्हणल्यार दुस्मानाचो मोग करप म्हणजे वेरी इजी न्हू तो पोल्यार हो पोलो तो पोलो दिवपाक जाय म्हटलें आनी ते म्हणा सिस्टर म्हाका आन्सर गावलो खूब म्हणटा आपूण डिस्टर्ब आसलें कित्याक ते मागीर रोखडेंच आमचे बायबल क्लासीक टेस्टिमनी दिले आपूण म्हणटा सगळें म्हणटा मॅन ऑफ गॉडाक पासून म्हणटा फोन केलो तेंच्यांनी पासून आपणाक कितें सांगलें पुलीस केस कर आनी म्हाजें मायंड म्हाका म्हणजे म्हजे भितरलो आत्मो नाका म्हणटा आतां कितें करूं कोणाचें आयकूंक कांयच कळना त्याच टायमार म्हणटा तुजो फोन येयलो आनी ते म्हणटा तूं म्हाका केन्ना फोन करिना तें म्हाका मेन्शन केलां तेचो टेस्टिमनी तूं म्हाका केन्ना फोन करिना पूण तुवें म्हाका दिसा फोन केले पूण तूं कोणाचें काम हें फोन करप बीन पवित्र आत्मो तो आपणाच्या मनशाक न्हू कसोच सांडिना कसो तरी तुका कोणाक तरी धाडटलो आनी सारकें रस्त्यार चलोवंक लायतलो म्हणटा आपणें आनी म्हणटा तेन्नाच आपणें डिसिजन घेतलें तेन्ना म्हणटा आपणाचें पळय तें कितें जाता न्हू आमकां मदीन कितें करूंक सगळें डिस्टर्बन्स चिंतना न्हू ती म्हणटा तुचामळ जालें म्हणटा आपूण सारकी थंड जाली आनी लोक विचारता आपणाक ना आपणें म्हणटा जेजूचें आयकलें कोणाचें आयकलें आपणें जेजूचें आयकलें आनी आमी कोणाचें आयकोंक जाय आनी आमी कोणाचें आयकता रोमन्स 12:2 न्हू आं रोमन्स 12:2 कितें म्हणटा हे संवसाराचे म्हणजे ह्या संवसाराच्या नेमा कायद्या प्रमाणे तुमी चलो नाका देवान आमच्या मोनाची कशी केल्या मोनाची नोंदसुकी आमची तेज्या उतरान न्हू फॉरगिव बोगसणे दिवन आं आनी तेज्या पासून मागोवंक जाता दुस्माना पासत सिस्टर जाता change if you are in the word of God if you are in the word of God you can so आमचे कडेन सगळ्यां कडेन टेस्टिमनी आसा न्हू आमी देवाच्या उतरान आसा म्हणून आमी कोणाक बोगसूं शकता न्हू कितें म्हटलें जाल्यार राग येता पूण मातसो गोत मागीर आमी रोकडीच टर्न जाता न्हू हां सो आमकां देव कितें सांगता आपूण मनशा सारको न्हू पूण आमी चड न्हू मनशाचेर चड विस्वास दवरपाक जायना देवाच्या उतरा प्रमाणे मागीर अशें आयकूंक येता न्हू कोण डिप्रेशनान गेलो कोण आनी कित्याक गेलो ताका लागून देव म्हणटा म्हजेर विस्वास दवर आमी तिचा शिकताले न्हू तुजे म्हाका भावार्थ आसल्यार तूं देवाची महिमा पळयतल्यो देवाची भावार्थूच आसल्यार तूं सगळें काम करतलो देवाचेर भावार्थ दवर न्हू अपवित्र आत्म्याचेर जो तुका सांडचो ना आनी सोडचो ना तुजे बरोबर सदांच तुज्या कांय जाणा तेचेर विस्वास दवरया न्हू आमी नाल्यार आमकां हे संवसाराचें सगळें दिसचें ना संवसार आमकां खंय व्हरता तें दिसचें ना आमच्या तोंडाक देवाचें उतर जायतें जायें आमी ताका लागून देवाक तोंडाटी 1 John 2 हेजेर आहा तोंडाटी इतली स्ट्रॉंग देवाचें उतर तेंचे भितर रिगलोलें आसा तेंच्यांनी देवचाराचेर जैत येयलोलें आहा ही स्क्रिप्चर म्हणपाक जाय आमी आमच्या तोंडाट्यांक ही स्क्रिप्चरान बरयलेलें आहा तोंडाटी इतली स्ट्रॉंग आसा 1 John 2:2 दिसता पळोवंक जाय
वांचनानूच आहा तें तो आमी कित्याक जाणा हे स्क्रिप्चर यूथ रिट्रीटा कडेन आमी चडशे यूज करतालीं स्क्रिप्चर वाचनूच म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो तूं पळय तरणाटी इतली स्ट्रॉंग देवाचें उतर तेंच्या भितर रिगललें आसा आनी तेंच्यांनी देवचाराचेर म्हणजे जूय थेयलेलो आसा हे सोयतानाचेर हे रॉंग हाजेर आहा ताका लागून आमी स्क्रिप्चर तेंच्या पासून म्हणपाक जाय कित्याक तरणाटी आतां देवचार तेंचें मन आहा तेंचेरूच सगळें आमचो फ्युचर म्हणजे ती आतां सगळें देवाचें रास चलोवपाचें आसा न्हू फुडें देवचार सगळो तेंकांच ब्लायंड करता सारके चडश्यो केसीस आमी आयकता न्हू कोण म्हणटा माय आपणाचें चेडूं आयकना म्हाजो चेडो आयकना ताका लागून बायबल आमकां म्हणटा तूं एकलें स्वतमान तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो हे स्क्रिप्चर एक आमी हांव स्वत मानता म्हाजी भुरगीं साल्वार जालेलीं आसा म्हाजी भुरगीं देवाचें उतर परगडटा देवाचें उतर काम बीन करतलीं कित्याक देवान सांगलां न्हू सोद पयलीं सुर्गीचेर हेर वस्ती सगळ्यो येतल्योच हां सो म्हाजी भुरगीं देवाचें उतर परगडटा देवाचें उतर परगडटा व्हडलें काम आमचें एकल्याचें डिजायर जावनी आमी वयता ते सुवातेर भायल्या गांवांनी तेंचे डिजायर आमची भुरगीं हां शिकता पूण ती देवाचेंच काम करतलीं एका गांवांत न्हू सारकें बायबल वाचपाक सगळें बंद केलां हां गांवांत गांव तो बायबल वाचपाचें कितें दवरपाचें ना सगळें आनी एक दीस आमचें उलयतना त्या गांवांत थंयसर एक तेची आवय आसता त्या गांवांनूच आं तिका दोग जाण चेडे मागण्या वरवींच जाल्ले तिका देवाचें उतर जाणा तेंकां बायबल बी सगळें बंद केलां काडूंक गेलो वाचूंक बीन जायना ती कितें म्हण लागली म्हाका अशें तिच्या तोंडानसून हे म्हाजे दोगूय भुरगे शिकता ते 10वी 12वीन आहा कामांक गे खंयचे वयतले कामांक न्हू ते दोगूय जाण पास्टर जातले देवाचें उतर परगडटले आनी ते गांवांत बायबल वाचूंक दिना आनी ही सांगता म्हाका ते पास्टर जातले म्हणून पयले डिजायर भिरांत आहा पूण पळय आमची डिजायर आहा आमची भुरगीं देवाची भुरगीं ही देवाचें उतर परगडटलीं देवाचें काम करतलीं एकूच डिजायर जावं न्ही मातशें कितें जाल्यार मागीर प्रे फॉर तूं तर देवाचें उतर परगडटा जाल्यार तेज्या पासून मागपाक जाय इंजिनियर बीन जावंक जाय सगळें जातलें पूण तूं विजन कर ती देवाचें उतर परगडटा ज्या गांवांत वयता थंयसर ते देवाच्या उतराची समजोणी दिता समजता आमचो एकूच आवणो आसूं न्ही आमकांय आनी आमच्या भुरग्यांक आमची फॅमिली आमी देव म्हणटा तूं एकलें स्वत मान तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो माग म्हणूंक ना फॅमिली पासून माग म्हटला हां ओन्ली बिलीव आमी कितें करता प्रे न्हू हां सो आमी खरें स्वत मानपाची गरज स्वत मान तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जालो हांवूय परगडटा म्हाजी भुरगींय परगडटा देवाचें उतर म्हजो घोवूय परगडटा म्हजी बायलूय परगडटा देवाचें उतर दिसना त्या वस्तूचें स्वत मानप न्हू भावात म्हजें कितें हां सो म्हाजी फॅमिली परगडटा ती दिसता ना आमी भावात धर म्हणटा ताका लागून तो तूं भावात धर तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो म्हणचें न्हू ना म्हाजी भुरगीं येयना हांगा आमी जागेना कितें तें म्हणपाची गरज ना फक्त तूं भावार धर सांगलां न्हू हें सगळें काम आमचें न्हू गुणगुणपाचें हां इज्रायल पडचे भाशेन जातलें मागीर 11 दिसाची वाट 40 वर्सां जातलीं गुणगुणल्यार कळ्ळें न्हू स्वत मारल्यार ती 11 दिसांनी पावतली आसली हय न्हू सारकें तेंच्यांनी विस्वास दवरलेलो जाल्यार तेंचो विस्वास आसलो पयलीं काल आमी शिकतालीं विस्वास आसलो तेंचो पयलीं मागीर आमचोय पयलीं एकदां बरो विस्वास आसता मागीर मातसो हालता दोलता ताका लागून आमी भावार्थान नाल्यार आमची 40 वर्सां लागतलीं इज्रायल पाडच्या भाशेन आमची फॅमिली देवाशी येवपाक टायम लागतलो कित्याक लागून म्हाका कित्याक देवान म्हाका सांगलेलें न्हू स्वत मान म्हणून तुका सांगलां न्हू कोण देवाशी येता ताका स्वत मानता ताका सांगलां न्हू कोणाक सांगलां तेणी कोणाक तें हय जोण एकल्याक सांगता स्वत मान होली बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेफ सो आमी स्वत मानपाचें काम करपाचें न्हू आनी कितें करुया हां स्वत मानया न्हू जें कितें बरयलेलें आसा
सोत मानलेलें जाल्यार तुमकां नेक्स्ट रिट्रीटाक येताना तुमी कितें करूंक जाय बूक पेन बायबल घेवन येवपाक जाय शिकोंक येता न्हू आमी शिकोंक येता न्हू हे ग्रेस स्कूल हे स्कूल आमचें पवित्र आत्म्याचें स्कूल आनी पवित्र आत्मो शिकयता हांगा सो आमी नेक्स्ट टायम येताना जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या स्कुलान येता तेन्ना आमी जशी स्कुलान वयता तशी येवपाक जाय समजलें कितें विसरूंक जाय खबर आसा न्हू आमी कोणाचेर विस्वास चड दवरूंक जायो मनशाचेर देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरचे तूं केन्नाच सांगचें ना आनी वायट रस्त्यार वयचें ना गेले पासून जाल्यार पळयतात मग तुमकां कोणाच्या उद्देशी तो तुमकां परत्यान हाडटलो हो विस्वास आसूंक जाय आमकां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस उबी रावया सगळीं आमी सुरकीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता कित्याक तुज्या उतरान सांगता जें तुवें कितें बरयलां तें आमच्या जिवितांत तूं घडोवन हाडटाय येदे वखदार तूं बरयलाय आमी सगळीं 1 Peter 2:24 तुवें आमची सगळीं पातकां त्या कुर्साचेर घेवन मेलाय कित्याक आमी पातकान मरोना जावच्याक आनी पातकाक फाट करच्याक अशें तुवें केलां आनी तुज्या गायांनीच आमी बरीं जाल्या आमी सोत मानता जेजू आमी पातकां जी आमी आमच्या जाणा जावन नोकळो जावन पातोक केला येदे वखदार तुवें सगळीं ती खुडसार खेळलेली आसा त्या पासून आमी सोत मानता जेजू आमी एक नितीवणपण आमचें जिवीत तुवें आमकां दिलेलें आसा तुका जाय तशें रायट स्टँडींग बिफोर यू हें जिवीत जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी जाणा आमी सगळीं जो डॉक्टर रिपोर्ट कितें दिलोलो आसा तेज्या तुज्या गायांनीच आमी बरीं जाल्या जेजू म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू हे सगळें आमकां एनॉयटींग तुज्या उतराचें तुवें कितें बरयलां तें आमच्या जिवितान येद्या वखदार घडोवन येता तुवें सांगलां तें उतर जे आमी तुज्या गायांनीच बरीं जाल्या वय जेजू आमी तुज्या गायांनीच सगळीं बरीं जालेलीं आसा जेजू आनी तुवें आमकां मागलेलीं आसा आमी जशीं येयल्या तशीं आमी आमच्या घरा वचना आमी बरो तुजो ट्रेजर बरें एक भांडार कशें घेवन वयता जेजू हे भांडार आमकांच आमी दवरची ना आमी दुसऱ्यांक दितलीं तें तुवें आमकां दिलां तें आमी दुसऱ्यांक दितलीं कित्याक तुवें आमकां एक पवित्र आत्मो दिला आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां वेता थंय आमच्या बरोबर येतलो आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो कितें शिकोवंक जाय दुसऱ्यांकूय कितें शिकोवंक जाय त्या पासून जेजू तुका आर्गां दिता जें कितें तुवें आमकां सांगलाय जें कितें उतरान बरयलेलें कोणाकूच सांगलां श्राबान जेजून आमच्या ऑलरेडी खुर्साचेर तो श्राप घेवन मेलोलो आसा आमकां ह्या श्राबांतली मेकळी केलेली आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता तुवें आमकां गरीबसायेंतली रिणांतली येद्या वखदार सुटका दिल्या कित्याक आमी सगळीं भाडकारां एक लँडर कशी केलेली आसा आमकां उतरान तुवें दाखयलां जेजू त्या पासून तुका आर्गां दिता त्या भावाचे 1.5 करोड लोन्स तुवें हें केलें फारीक केलें तर जाल्यार सगळ्या भाव भयणाचें लोन येद्या वखदार फारीक केलां जेजू म्हणटकच तांकां बक्षिलाय तुवें म्हणून जेजू कित्याक आमी तुजेर पातयेवंक जाय तुज्या उतराचेर तुवें सांगलाय आपूण तुज्या गोडजांनी पावतलो म्हजो देव पावलो म्हणटा म्हजो देव तुमच्या सगळ्या गोडजांनी पावतलो जेजू क्रिस्ता वरवीं हो देव तुमच्या आमच्या सगळ्या गोडजांनी पावता आनी आमकां गरीबसायेंतले कित्याक जेजू आमच्या पासून त्या खुर्साचेर गरीब जालोलो आसा आनी आमकां सगळ्यांक ते गरीबसायेंतली सोडयलेली आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता जोण एकले हांगा कितें मागोंक येयल्या तेंचे ऑलरेडी मागणें आयकलां म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता तांकां जाय ते गरज आसा तितले आदी फुडेंच दिलोले आसा म्हणून तांकां तुवें सोत मानूंक शिकयलां म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता जेजू आर्गां दिता जेजू तूं आमचे सगळे दुयेंस पिडाचो नाश केलेले आसा त्या खुर्साचेर जेजू त्या पासून तुका आर्गां दिता हे भलायकेचें जिवीत आमकां तुवें फावो केलेल्या पासून जेजू तूं आनी एक तुजें सोत आमकां कळलेलें आसा तूं आमच्या भितर आसा जेजू आमच्या भितर जियेता त्या पासून आनी तो पवित्र आत्मा जेजू म्हणजे पवित्र आत्मोच आमच्या भितर जियेता ताका घेवन आमी जिवंक जाय दिसपोट्या जिवितान आमी सोदूंक हांगा थंय भोंवचें न्हू पूण आमच्या भितर आसा ताका आमी सदांच वखाणुया दिनवासुया
हें सगळें बरेंपण जें करून दवरलेलें त्या पासत जेजू आनी तुका आर्गायता तुवें सांगलां आमकां वच आख्ख्या संवसाराक वय जेजू तूं धाडटा त्या गांवांत आमी वयतलीं कित्याक तुवें आमकां प्रॉमीस केला तूं वेता थंय आपूण हो संवसार सोंपे पर्यंत तूं आमचे बरोबर आसतली त्या पासत जेजू हे तुजे भासावणेक लागून आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता सगळें बरेंपण आमकां दिलाय म्हणून जेजू आमी दुसरे वरा येतलीं तेन्ना आमी गोवायकी घेवन तुज्या उतरान आमच्या जिवितांत कितें घडलां तें घेवन येतलें म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन आतां आमी जेवणाक या